मोपा विमानतळाचें उक्तावण डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत जावपाची शक्यता आसा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मोपा विमानतळाक भेट दिवन सुरू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतल्या उपरांत ही माहिती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 8 डिसेंबरा उपरांत ह्या विमानतळाचें उक्तावण जातलें अशें कळटा। विमानतळा वयल्या एटीसी टावराक कांय दिसा फाटीं DGCAचो परवानो मेळिल्लो। तशेंच विमानतळा लागपी उदक, वीज हाच्यो सुविधा पुराय जालेली आसा, जाल्यार लिंक रोडाचें काम आजुनूय सुरू आसा। कांय दिसा फाटीं विमानतळाच्या धावपट्टेचेर विमानाची चांचणी यशस्वी रितीन पुराय जाल्ली। मजगतीं ह्या विमानतळाक कोणाचें नांव दिवचें हाच्या वयल्यान गोंयांत वाद सुरू आसा। विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें ह्या खातीर पेडणेच्या लोकांनी रमाकांत खलपाच्या फुडारपणा खाला आंदोलन सुरू केलां। नॅशनल हायवे टू मोपा म्हणजे बरोबर PWD मिनिस्टरी आशिल्लो पुराय एंटायर टीम इट इज एन वर्क इज ऑन ट्रॅक म्हणजे आमी 20% काम त्या रोडाचे कंप्लीट करपाक शकले इन ऑक्टोबर 2023 कनेक्टिंग रोड फ्रॉम द नॅशनल हायवे टू मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट व ऑक्टोबर 23 तो पुराय जातलो। एट प्रेझेंट मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजे इनॉग्रेशन हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हाच्या डेटी खातीरच तांची डेट मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच डिक्लेअर केल्या वयतले। टेंटेटिवली डेट त्यांची डिसेंबर म्हयन्यांतली खंयची तरी डेट तांची मेळटली। टेंटेटिव्ह म्हणजे 8 डिसेंबराच्या उपरांत केन्नाय डेट मेळपाक शकता ताच्या डेटी खातीर। लिबरेशन डे अजून डेट फायनलायज जावंक ना, म्हणजे डेट फायनलायज जाले काय रोखडेच कळले वयतले।